मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा भौशीक सुवातांचेर कोयर उडोवप्यांचेर दंडात्मक कारवाय करतले। मात आपल्याक जाय थंय कोयर उडोवपाचो चालूच आसा। कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा। हे पळयात कुट्टी खांडेपार कोयराचे ढीग 13 म्हयने जाले हो निवळ जावचो सांडून वाडतच आसा। लोक हाडून हांगा कोयर उडयतात। हाचेर कारवाय केन्ना जातली काय म्हूण थळावे विचारतात। 2 ऑक्टोबर लागीं पावता। सरकाराची स्वच्छता ही मोहीम सुरू आसा। हे फाटभुंयेर तरी हो हांगासरलो कोयर नितळ जायत काय म्हूण थळाव्यांक आशा। तो आप यहाँ पे अभी कुर्टी में रुके हो ट्रक लेके, तो यहाँ पे ढेर सारा कचरा पड़ा है, गंदा पानी बह रहा है। आपको मच्छर उच्छर नहीं काटते क्या? मच्छर लगते हैं तो क्या करें, हमें तो रहना मजबूरी है हमारी, जाए कहाँ। और इधर आपको टॉयलेट का वगैरह फैसिलिटी है या खुलेआम जाना पड़ता है? यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, खुले में जाना। खुले में जाना पड़ता है। तो जो जागो आसा पळय न्ही, सर्वे नंबर 82 कितें ऑब्लिक 1 आहा तो एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा, रस्त्या कुशीकूच आहा ती। थंय ट्रक पार्किंग जाता। ट्रक पार्किंग जाता आसतना कितें जाता, कोणाले डेब्रीज जावं कोणाले कितें मेडिकल वेस्ट, कोणाले कचरो उडोवपाचो आसता पळय न्ही, तेन्ना ते पार्क करता आनी फाटल्यान ते उडयता। 2 ऑगस्ट 2023 13 म्हयने जाले हांवें मेल केल्ली, कंप्लेन मागयली पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी पंचायतीक। तेज्या नंतर तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें। जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द कंप्लेनंट हांव आशिल्लो, पंचायत आशिल्ली सेक्रेटरी आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आशिल्ले। इन्स्पेक्शन जालें, सगळे जे आशिल्ले हे नोटीस घेतले। पण तेज्या नंतर कितें जालें, पंचायतीन दुसरे दिसा ओनराक नोटीस काडली, पण तेज्या नंतर फुडें कांयच जालें ना। आनी आतां पळयत जाल्यार त्या वेळार 13 म्हयन्या पयलीं जो कचरो आशिल्लो तेज्या 4 पटींनी थंय चड कचरो आसा। आनी तिचं क्लियर इन्विटेशन टू द डेंगू, जो व्हायरल इन्फेक्शन आहा पळय न्ही, क्लियर इन्विटेशन तें कित्याक तेन्ना आमचो गार्बेज मॅनेजमेंट एक ग्रूप आसा, त्या ग्रुपान हांवें फोटो घातलेले। तेन्ना म्हाका याद आसा डेप्युटी सरपंच जालो मॅडम जी आहा बिल्मा परेरा आशिल्ली, तिगेलो मिस्टरान सुद्दां नोटीस म्हटलेले। इवन आमगेलो पंच मेंबर आसा, वॉर्ड मेंबर आतांचो सरपंच हरीश नायक, तेणें सुद्दां नोटेड म्हटलेलें। पण नोटेड म्हणून आज तो सरपंच आसा, सरपंचान 9-10 म्हयने जाले। आतां तेणें खंय तरी ती एक्शन घेवपाची आशिल्ली। आतां म्हाका खंय तरी पॉझिटिव्ह दिसता, खंय तरी एक सीएमानूच एक धडकाळ घातलेली आसा की आपूण हें खोपोवन घेवचो ना म्हणून कचरो भितर। आतां हांव मातसो आशावादी आसा की त्या निमतान तरी तें निवळ जात जाय अशी एक म्हाका अपेक्षा आसा। सध्या मी आसा कुर्टी खांडेपारा ह्या हायवेचेर ज्या जाग्यार हांगा ट्रक टर्मिनस आसा, हांगा ट्रक पार्क करतात आनी हांगा म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता हांगा कचऱ्याच्यो राशी पडल्या। अश्यो 2-3 कडेन राशी आसा आनी हांगा एक ट्रकवाले परराज्यांतले ट्रकवाले जे येता व्हडले ट्रक घेवन, हांगसरल्यो ज्यो उद्योगीक वस्तुक्यो आसात तितून माल घेवन जे येता ते हांगाच ट्रक पार्क करता आनी ह्या कोयराक लागून हांगा मोठ्या प्रमाणात जळारांचो फैलाव जाला। त्याच भायर तेंचे कांय नैसर्गिक विधी जे आसा ते ह्याच वाठारांत घडटा, उगड्यार घडटा, ताकाय लागून हांगा कांय प्रमाणात घाणी पातळ्या। तितून पावसाच्या उदकान हे सगळे जे फाटल्यान डेब्रीज जे कोयर जो आसा तेजे घाण उदक हांगा व्हांवत वता। सो हांगा जे ट्रकवाले आसा तेंच्या भलायकीचो प्रश्न निर्माण जाला। सद्या आमी पळयता गोंयभर डेंग्यू मलेरिया यांचे रुग्ण वाडत आसा। तितून हे अशा प्रकार जर जावपाक लागले जाल्यार कितलोय जरी वैजकी उपाय योजना केली तरी ते दुयेंतां जी आसा ती आटापाक येवची ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। फोंड्या पालिका तशेंच कुर्टी खांडेपार पंचायत कचऱ्या संदर्भात बरें काम करता। हांगा लागींच कचरा प्रकल्प आसा, सो हो कचरो थंय व्हरोन तेजेर प्रक्रिया जावची अशी थळाव्यांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुर्टी खांडेपारच्यान शेखर नायक।